पोर्टफोलिओज तुम्ही खंयचे एक्सपेक्ट करता काल मिनिस्ट्री पण असं कितें एक्सपेक्टेशन पार्टी प्रमाणे जे दिता ते घेतले ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पण एक्सपेक्टेशन जसे तुमचे तुम्ही काय सांगा एक्सपेक्टेशन काय दवरना नो एक्सपेक्टेशन्स एट ऑल एनीथिंग विच वी गेट एज अ चान्स टू डिलिव्हर वी विल 100% डिलिव्हर टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ आवर पीपल ऑफ गोवा अँड माय कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हेरी इम्पॉर्टंट परवरीचे जी उदरगत उरल्या ती बेगीन व्हरपाची फुडें व्हरपाची आमचे विशय जे उरले उदकाचे लायटीचे बाकीचे जे आमी ऑल्दो वी हॅव रीच द नेक्स्ट लेवल वी हॅव स्टील टू अकॉम्प्लिश ऑल दीस थिंग्स नीड अ व्हेरी फोकस्ड अप्रोच अडेज वर्सां आमची ऑपोजिशन आशिल्ल्यान खुबशीं कामां कमी जाल्ली ती आतां ताजेर स्पीड मारप आनी आमच्या लोकांक जाय तें दिवप हें आमचें एक कार्य आसतलें मॅनिफेस्टोन दिल्ली कल्पना फुडें मांडप तें इम्पॉर्टंट आसतलें आनी गोंयचे विचार जे तुमकां परत सांगता हांव दॅट सेम थिंग वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू डिलिव्हर एज वन टीम providing good governance under Dr. Pramod Sawant to the people of Goa as far as this term of 5 years. अडेज वर्सां तुमी ऑपोजिशन आसले कामां खूब शिफ्ट जाल्यात पूण सीएम तोच आसलो न्हू अडेज तेन्ना जावंक ना काय आनी आतां जातली परत तुमी तोच प्रश्न ना ना प्रश्न हो विचारूंक नाहलो आमी हांव ऑपोजिशन आशिल्लो कामां कमी जाल्ली आतां विथ द गव्हर्मेंट आय थिंक तेज पूण सीएम तोच न्हू अरे गव्हर्मेंटान आसा न्ही रे तुमचो इश्ट विजय सरदेसाय ऑपोजिशना वांगडा दिश्टी पडना हाली कितें तुमचे वाटेन बी येवपाचे कितें चान्सीस आसा राजकारणात कांयच सांगूंक शकना हो प्रश्न विजय सरदेसायान उत्तर दिवपाची गरज आसा कित्याक ही वॉज व्हेरी वोकल अबाउट बिईंग इन द ऑपोजिशन वेन आय टूक अ स्टँड ही वॉज वोकल सो यू टू आस्क हिम दॅट क्वेश्चन की ही वॉज ट्रायंग टू युनायट एवरीबडी वीच आय हॅड ऑल्सो ट्रायड आय रियलायज वॉट वॉज हॅपनिंग थिंग्स लिटल वेन डिलेड फॉर हिम सो म्हाका दिसता ही हॅज टू डिसाइड सो यू आर मच हॅपी नाव द बीइंग डिसाइड देन यू ट्रायड यू डिड नॉट सक्सेड इलेक्टेड मेंबर्स वी नीड टू फुलफिल द एस्पिरेशन्स ऑफ आवर पीपल इलेक्ट जावन समज एस्पिरेशन जायना जाल्यार फ्रस्ट्रेशन जाता तिसऱ्या फावटी नॉर्मली एंटी इनकम्बन्सी आसता पूण आमकां आमच्या पुर्वच्या लोकांनी दाखोवन दिलें दॅट दे गिव अस द हायस्ट मार्जीन एज फार एज नॉर्थ वी वर द सेकंड हायस्ट इन टर्म्स ऑफ वोट शेअर एट 54% which was something very motivating for us and it's time for us to keep everything aside जे सगळें जालें इलेक्शन जालें सगळ्यांनी बरोबर रावन काम करप हेंच धोरण आमचें आसतलें देर इज नथींग कॉल्ड एज वी हें म्हजें हें तुजें काय ना जशें हांव सदांच सांगलां सगळें आमचें काम करुया बरें करुया गोंया खातीर आनी पर्वरी खातीर रुलिंगानूच रावत जाल्यार कामां जातलीं तशीं जाल्यार कितें रुलिंगान रावत जाल्यारूच कामां जातलीं आय लूक प्रोग्रेसिवली नॉट रिग्रेसिवली